2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत केपे मतदारसंघातल्यान आपूण जिखून येतलो अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार सांगता। आपले काम सुरूच आसा। आपणे जी कामां मंजूर करून घेतिल्लीं ती कामां आज केपे मतदारसंघात पुराय जावपाक लागल्यात। मात कांय जाण ताचे क्रेडीट घेतात अशेंय आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचें म्हणणें। हांव इलेक्शन जेन्ना 2022 इलेक्शन हारले उपरांत हांवें काम करपाचें बंद केलेंच ना। खुबशे लोक अशे आसतात इलेक्शन हारले म्हणटकीर ते हे सोडून वयतात। हांवें फक्त 1-2 दीस सुरवातीचे सोडीत जाल्यार हांव तेजे उपरांत तिसरे दिसाक हांवें रोखडीच सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन मिटींग घेतली 2-2 कार्यकर्त्यांचे आनी तेन्ना साकून जो फिल्डांत देंवल्लो तो तसोच म्हणजे काम करपाची हांवें पद्दत चालू दवरल्या। हांवें खंयच म्हणजे हांव MLA ना म्हणून खंय तरी हांव डिमोरलायज जावन रावप किंवा म्हाका कितें करपा जाय तें अशें म्हणून न रावता। जें कितें शक्य आसा तें करीत गेल्लो आसा। जेन्ना उपमुख्यमंत्री आसतना किंवा पयलीं LOP आसतना लिडर ऑपोजिशन आसतना तेन्ना सुद्दां म्हणजे ज्या पद्दतीन सकाळचो घरा कडेन दरबार भरान लोकांक मेळ्ळा आनी लोकांचे ऑर्डर्स सॉल्व करपाचो हांव प्रयत्न पयलीं करी तसो म्हजो आजूनय चलता। पूण हें काम हांवें बंद केलेंच ना। खुबश्यो गजाली आसात कित्याक फॅक्टर खूब आसा। कित्याक हांव पयलेच म्हणजे काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेले उपरांत तें पयलें इलेक्शन म्हजें आनी म्हजें इलेक्शनाक म्हळ्यार हांव जेन्ना काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेले उपरांत डेप्युटी CM जालो म्हळ्यार म्हज्या लायफान राजकीय कारकिर्दी भितर म्हजे सगळ्या हांव पयल्याच फावटी मंत्री जालो आनी लोकांची अपेक्षा एकाएकी वाडल्यो चड। लोकांची अपेक्षा वाडल्यो की पयल्या फावटी मंत्री जालो उपमुख्यमंत्री जालो आनी लोकांची सगळ्यो अपेक्षा वाडल्यो। म्हजो थोडो टायम फेल म्हणल्यार तेन्नाच कोविडाची महामारी चालू जाली। जे कामां हांवें सगळें सँक्शन केल्लें किंवा सगळें केल्लें तें तेन्ना डिलिव्हर म्हणजे जावूं शकलें ना, लोकांक दिश्टी पडलें ना, आतां दिसतात।